परत एक फावट येवकार तुमकां आमचे बरोबर आसात श्रीपाद भाऊ आनी खूप महत्वाच्या विशयाचेर चर्चा जाल्ल्या भाऊ म्हाका एक गजाल सांगात आता युतीचो प्रश्न मुखार आयला तुम्ही युती खातीर हात फुडें केला मोगोचें उत्तर येवचें आहा कित्याक दिसता आता की ज्या भाजपाक 10 वर्सां पयलीं दिसलें की आमी स्वबळाचेर वेंचणूक लडोवया म्हणून त्या भाजपाक आज युतीची गरज कित्याक दिसता हो प्रश्न तसो उत्तर तशें थोडेशें कठीण आसा अशें म्हाका दिसता पूण जवळ आमी ज्या विशयाचेर चर्चा केली गोंयांक जर काँग्रेसचें सरकार आनीक उरलें जाल्यार गोंयचें कितें जातलें म्हाका दिसता हांवें सांगपाची प्रत्यक्ष सांगपाची गरज ना गोंयची जनता हें करता आनी म्हणून आज कांय सीट जे आसात ते आमकां खंय तरी 100 मतांनी 200 मतांनी 250 मतांनी एकूण ल्हान कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ले कारणान हे सीट वतात आनी म्हणून दोनूय पक्षाचे जे कार्यकर्ते आसात तांकां दिसता गोंयचे जनतेक दिसता की अशे तरेचे हे वचून काँग्रेसीक परत चान्स पडचो न्हय आनी म्हणून हे जर लागीं लागीं आशिल्ले विचारान लागीं लागीं आशिल्ले पक्ष हे जर एकटे जाले जाल्यार मताचें डिविजन जावची ना आनी ह्या दोनूय पक्ष बरोबर येवन मोगोक कितें फायदो कारण तांचे हिताचे जर पळयलें ते जर इंडिपेंडंट रावले तांचे जर 2-3 सीट आयले निवडणुकी उपरांत जर परत सद्याची सारकी परिस्थिती आयली दे बिकम किंग मेकर्स तुमचे बरोबर येवन तांकां फायदो कितें लोकमताचो आदर आमकां करूंक जाय आज जे लोकांक दिसता ते आमी ना म्हणलें जाल्यार एक वेगळे त्या गोष्टीचे परिणाम वेगवेगळ्या पद्दतीन जातले आनी म्हणून कांयचे लोकशाही जे जनतेचे जे कितें हें आसा तेंय आमकां ताका पाळो दिवंक जाय ताच्या उतराक मान दिवंक जाय आनी जें कितें आसा मगो करता ना करता हो तांचो विशय आसा म्हणून जनतेचो डिमांड जो आसा तो जे आमी स्विकारलो आनी तांचे समोर दवरलेलो आसा तुमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक दिसता की युती जावची हय जाय मगो कडच्यान कितें रिस्पॉन्स आयला मगोच्या इवन मगोच्या कार्यकर्ते जे अजून पर्यंत आसात ते वेगळे ज्या पक्षाची एक वेगळी विचारसरणीचे हें जाल्ली काम सुरू जाल्लें जेणे 18 वर्सां सत्ता हें केली अजून ते कार्यकर्ते आसात आनी तांकां दिसता की महाराष्ट्राची गोमंतक पक्ष काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले पेक्षा बीजेपी बरोबर आसल्यार जाल्यार गोंयचे हिताक आनी ते योगदान करूं शकतले अशें तांकां दिसता पॉलिटिकली तुमकां दिसता की एमजीपीक फायदो जातलो असो डेफिनेटली जावंक शकता कारण तांकांय जावंक शकता भारतीय जनता पक्षाकय जावंक शकता हे जे डिव्हिजनान जे सीट वतले हे तांच्या सिटांक वाड जावंक शकता आनी भारतीय जनता पक्षाकय ताचो फायदो मेळूंक शकता फायदो मेळपाक शकता मग एक गजाल सामकी सांगात आनी घडी हाजे पयलीं हाजेर तसोच डिटेलान कोण उलयलो ना जे 99 भितर जालें युतीचे ती आज चूक जाली अशी दिसता त्या वेळेची परिस्थिती वेगळी आशिल्ली आनी सगळे निर्णय आमी त्याच बॅरोमिटराच्यान पळोवंक जायना न्ही त्या वेळेची परिस्थिती तो निर्णय आज ह्या स्टेजी वेल्यान परत पळयतना ती चूक कशी दिसता जाल्लें जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें युती जाल्ली जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें कारण अशे तरेचे एक वेगळे पद्दतीची जी सत्ता जे गोंयचे वाटोळ करपाक आयल्या ताजे उपरांत सगळे बाकीचे राजकारणी तयार जाले बरोबर थंय युती जावप गरजेचें आशिल्लें हय 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 जाल्यार घडयेक गोंयच्या सत्ताकारणाची चक्रां वेगळी तरेन फिरता आशिल्लीं आनी एकूण गोंयचो एकूण सगळ्या राजकारणांत विकासाचो गाडो योग्य ट्रॅकार उरता आशिल्लो हें आज तातूंतल्यान आमकां दिसता दिश्टी पडटा बरोबर किती फॉर्म्युला तुमी प्रपोज केला एमजी युतीचो आज जो पर्यंत तांचो होकार येना कारण आतां तांकांय कदाचित जड वतलें कारण आज ते काँग्रेसा बरोबर युतीन आसात सरकाराक मिनिस्टर आसा कसले तरी हाजे दुसरो आमदार चेअरमॅन आसा आनी ह्या प्राप्त परिस्थितीन तांकां ओपनली आतां कदाचित भायर येवंक सांगूंक मेळची ना म्हणून कदाचित तांचो रिस्पॉन्स ना आसतलो आमी काही काळ वाट पळयतले लक्षांत येना ताचे नंतर निर्णय आनी जर जाता जाल्यारूच ते फॉर्म्युला ठरयतले न्ही खंय तरी जाता अशें म्हणून जर सिग्नल आयलें जाल्यार फुडल्यो सगळ्यो गोश्टी फटाफट जातल्यो एक विशय जो खूब नाजूक विशय तुम्ही आणि मनोहर पर्रीकर सदांच म्हणतात की बीजेपीतली ही 2 पॉवर सेंटर्स ह्या पॉवर सेंटर्सांचो क्लॅश नाका म्हणून भाऊ केंद्राक गेले पर्रीकर बाब राज्यांक रावले कितले
लेवला पर्यंत हो क्लॅश आशिल्लो आणि आज त्या क्लॅशाचें कितें जालां जेन्ना तुमी परत येतात? प्रमोदजी, एक गोष्ट जी आसा पळय न्ही, भारतीय जनता पार्टी राजकारणाक उतरली विशिश्ट परिस्थितीन हं. आणि तुमच्या हितून जो एक दुबाव जो आसा, क्लॅश म्हणून, हो अजिबात ना. आणि क्लॅश आमचे भितर क्लॅश आसा म्हणून हांव थंय गेलो हेंय बरोबर न्हय. हं. कारण आमी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तातूंत ह्या राजकारणाक वैयक्तीक कितें तरी जातलें, कितें आमकां ताचे पासून मेळूंक जाय, ताचे पेक्षा ह्या राजकारणाच्या माध्यमांतून गोंयचें आमी कितें बरें करूं शकतले हो विचार घेवन आमी राजकारणाक उतरल्यात. मेन गजाल हय, सगळ्यांच्या मनात या, येता ती या. ही की जो पर्यंत भाजपा स्वबळाचेर गोंयाक सत्तेर येना या तो पर्यंत भावून केंद्राक वचपाची गरज नाशिल्ली. खंय तरी ह्या 2 सेंटर्स ऑफ पावराक लागून भाऊ गेले. ना, हे अंदाज आसा तो चुकीचें आसा. हं. कारण आज सुद्दां म्हणजे हांव शातिठोकपणे सांगू शकता की सत्ते खातीर किंवा खंय तरी पावर हांव तुजे पेक्षा वयर सरतो किंवा अशें ह्या सत्ते खातीर किंवा हाजे खातीर कसलेंच काय आमचे मदीं हें ना. फाल्यां सकाळीं हांव स्वभाव वेगवेगळे आसात. स्वभाव प्रत्येक मनशाचो स्वभावाक फरक हो आसात न्ही. आणि म्हणून तातूंत पार्टीच्या सगळ्या कामाचेर खंयच ह्या सगळ्या गोश्टीचो फरक पडना. हांव अजूनय शातिठोकपणे सांगू शकता, फाल्यां सकाळीं मनोहर पर्रीकराक नेतृत्वान म्हणलें किंवा म्हाका म्हणलें तूं हाज्या फुडें सीट लडोवची ना किंवा राजकारणाक आसची ना, आमी दोगूय एक पांयार तयार आसता. हांव म्हजे पेक्षा ताजो विश्वास चड दिता. राजकारण हो आमचो एकूण जें कितें राजकारणांत चल्लां त्या राजकारणाचो भाग हो आमच्या राजकारणाचो हें न्ही. तुमचें राजकारण वेगळें. हय, आनी म्हणून आमची केन्नाय एका पांयाचेर तयारी आसता लक्षांत आयलें. आनी म्हणून ताका लागून वेगळे संघर्श स्वभावाक लागून येवपाची केन्नाय कितें मतभेद जातात, मतभेद अशें न्ही ते खटकता थोडेशें. हे गोश्ट अशी जावंक जाय नाशिल्ली, ही गोश्ट अशी जावंक जाय, इतलेंच ताजें तथ्य आसा. जें कितें एकूण तुमी कितें म्हटलें आमच्या दोगां भितर अजिबात कांय ना. कदाचीत म्हणजे हांव म्हणटलो की खंय तरी आमी ह्या वटेन या, तो म्हणटलो की स्ट्रेट या, इतलोच तातूंत फरक आसा. आनी जेन्ना जर पटलें न्ही जाल्यार तो हांव म्हजे एक फाटी घेता, कदाचित तोय केन्ना एक पावल फाटी घेता. आनी म्हणून तो क्लॅशीस अश्यो अजिबात ना, हांव ठामपणे सांगू शकता. तुम्ही म्हळें की तो म्हणटलो सरळ या, आपूण म्हणटलो अशी या. आता पक्षाक खंय तरी अशी व्हरपा खातीर भाऊ काडला. आतां हें जें कितें आसा हें जेणे कोणी सांगलां ताजें मत. आनी म्हणून आज गरज आसा की म्हजे ताचेर वर्शन इतलेंच की हें जें कितें आसा खंय तरी हें आमी आतां 2 मार्ग म्हटले ना, तशे दोन मार्ग जे आहात तशे ना. पण तूं ह्या दोनी हेजो एक समतोल हें राखून डेस्टिनेशन एकच आसा, डेस्टिनेशन एकच आसा. मार्ग 2 आहात. पक्षाक वेगळी मार्गान व्हरपा खातीर तुमकां काय कितें ह्या प्राप्त परिस्थितीन ह्या सगळ्या आमच्या वाटचालीक, भारतीय जनता पक्षाच्या वाटचालीक एकच दिशा मेळची, योग्य दिशा मेळची. आनी म्हणून दोगांचेंय जें कितें हें आसा किंवा अन्य आमचे काही नेत्यांचें कार्य हें आसा तें सगळें एका दिशेन वचपा खातीर सगळ्यांचे एक प्रयत्न ह्या काँग्रेसीक हटोवपाक जावचे, हें एक ताजे फाटलें कारण आसूंये. एक गजाल म्हाका सांगात, तुमी तुमच्या स्वभावा बद्दल कोणाचेंच कांय आसचें ना, तुमच्या सज्जनपणा विशीं कोणाचें कांय आसचें ना. म्हळ्यार लोकसभेची निवडणूक जाली तेन्ना तुमच्या विरोधकां कडेन तुमच्या अगेन्स्ट एक जर मायनर 1-2 मुद्दे सोडले, मुद्देच नाशिल्ले. तुमचो स्वभाव तसो, तुमचें राजकारणय तशें. आयची राजकारणा भितर खूब दुश्टपणां आसा, ब्रुटॅलिटी आसा. एक्झॅक्टली. आनी ह्या ब्रुटॅलिटींतल्यान खंय तरी राजकारण्याक दिसता की ते स्थिरस्थावर जाता म्हणून राजकारणाक. बरोबर. हो दुश्टपणा तुमचे भितर ना, ही ब्रुटॅलिटी ना. आसूं नये, कोणाच्याच मदीं आसूं नये. तशें तुमच्याय पक्षामदीं कांय आसात, दुसऱ्याय पक्षामदीं कांय आसात तशें त्या प्रवृत्तीचे मनीस. तुमकां कितें दिसता की तुमकां आज पर्यंत सज्जन आसपाचो आनी ही दुश्ट प्रवृत्ती नासपाचो केन्नाय त्रास जालो राजकारणा भितर? ना, त्रास अजिबात जावना. कारण तुमी जर फॉर्म रावले न्ही कसल्याय गोश्टीचेर जाल्यार तो त्रास तुका लागूंकूच शकना. कारण मनीस जेन्ना बदलता, केन्ना मनशाचे विचार केन्ना बदलतात, म्हजो खंय तरी स्वार्थाक तोडो वता किंवा स्वार्थाचेर खंय तरी आड येता जाल्यार तो मनीस बदलूंक शकता. आमकां हातूंतल्यान ह्या राजकारणांतून कांय साध्य करपाचें ना. एकमेव दृश्टीकोन ह्या गोंयचें बरें जावं,
हांगसर सामान्य मनीस हो सुखान जगू दी राजकारणात असता येता त्या मनशान ब्रुटल आणि दुष्ट आसचेच पडटा अजिबात गरज ना. भ्रष्टाचारी आसूंक जाय अजिबात गरज ना. हें हांव ठामपणे सांगू शकता. काय म्हजे काही ह्या वर्साचे जे अनुभव आसा राजकारणात टिकपा खातीर आपल्या विरोधकाक सोपोवपाकच जाय अशें कितें गरज अजिबात गरज ना. अजिबात गरज ना. कारण कोण कितलो हें आसा हाका तर म्हणटलो मास्तर जेन्ना शाळेंत सांगतालो न्ही ही जर ल्हान आडी एका हातल्यान आसा एक धाकटें करूंक न्हय जाल्यार तुवें व्हडली आडी वयर मारप ती ऑटोमॅटीक धाकटी जाता. हो प्रिंसिपल जो आसा पळय न्ही तातूंतल्यान ज्यो सगळ्यो गोश्टी तुवें करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसना. दुसरी लायन ल्हान करपा परस स्वता व्हड करप या हें चड म्हत्वाचें. आनीक शेवटी कितें आसा की कोण मनीस मुळान वायट आसना पूण तो संगतीचो परिणाम जो आसता हें राजकारणाचें जें आतां जें कितें वातावरण आहा तें वातावरणूच गडूळ आसा. तातूंतल्यान मनीस तयार जाता. तातूंतल्यान मनीस तयार जाता आनी वांकडे हेका वता. म्हणून आमचो विरोधक म्हणून आमी ताका तशेंच वागोवन दितले काय कितें जो पर्यंत तुजी नैतिकता ही हें आसची ना तर गरज पडल्या नंतर म्हणजे तुमी सुद्दां सांगू शकताले हें तूं करता तें बरोबर करना हें केन्ना सांगू शकतालो की तुमी सारके आसतले तेन्ना सांगू शकताले. आनी आज अशा नेतृत्वाची अशा नेत्याची गरज आहा गोंयांत. मागीर खंयच्याच पक्षवार म्हणना म्हज्या पक्षाक सगळ्या पक्षांक अशे तरेच्या नेतृत्वाची गरज आहा. इंटरव्यूक सोंपोवपाक म्हणजे फक्त 2 मिनटां उरल्या आनी ज्या मुद्द्या वेल्यान हांवें सुरवात केली त्या मुद्द्याचेर हांव परत येता आनी म्हाका हाजेर सामकें स्पश्ट उत्तर जाय. तुमी BJPचे चीफ मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट. हांवें अर्द दिसा ताचो खुलासो केल्लो आसा. हो निर्णय पक्ष नेतृत्वाचो आसा. कोण जावप कोण ना म्हणजे परिस्थिती पळयल्यार दिसता की श्रीपाद नायक इज द चीफ मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट फॉर BJP इन गोवा फॉर नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन. आमच्या सगळ्या निवडून येतल्या आमदारांक आमच्या पक्ष नेतृत्वात लोकल किंवा सेंटराच्या पक्ष नेतृत्वात दिसलें ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हजो पक्षा खातीर कितें उपयोग जातलो आनी हें जाल्यार सगळें एकमतान जातलें एका विचारान जातलें तेन्नाच हांव यू आर ओपन फॉर इट. या तुम्ही ओपन आसात. फाल्यां मुख्यमंत्री पदाची ऑफर जर पक्षान दिली तुम्ही ओपन आसात. डेफिनेटली निर्णय तांचो आसा. निर्णय पक्षाचो आसा. तुम्ही मागची ना. ना नेवर. पण पक्षान जर फाल्यां सांगलें तुम्ही मुख्यमंत्री जायात आनी पक्ष फुडें व्हरात म्हणून तुमची तयारी आसतली. डेफिनेटली थंय तुमी फाटीं सरचे ना. ना शेवटी तांचो निर्णय न्ही तो. आमी म्हणटात तशें आमी पक्षाचे सोल्जर आसात. जी ऑर्डर वयल्यान मेळटा ती ऑर्डर आतां पर्यंत पाळिल्ली आसा. 2002 इलेक्शन तुमकां खबर आसा. थंय हांव मंत्री आशिल्लो. पक्षाक हांगा गरज पडली आनी थंय राजिनामो दिलो फक्त 8 दीस पयलीं आयलो. तुवें तो फोंडे म्हटलें जशें श्रीपाद भाऊ राजिनामो दिवन पक्षा खातीर असेंब्लीची इलेक्शन लडोवपाक शकता तशेंच मुख्यमंत्री पदूय घेवपाक शकता. तातूंतल्यान तेंच म्हणटा न्ही हांव हें सगळें जें कितें आसा तें आमची धारणा जी आसा ही धारणा आसा. तातूंतल्यान आनी तातूंत खंय तरी चडावड तर अजिबात ना. मनोहर पर्रीकार आसा. बिग 2 सेंटर्स ऑफ पावर. आय एम कमिंग बॅक टू दॅट अगेन. म्हणून हो पक्ष महत्वाचो ठरता. म्हणून हो प्रश्न ताणी म्हणजे हे सगळें आसतना पक्षाक दिसलें ताणी फुडें व्हरचें हांव एक पांयाचेर तयार आसतलो. आनी जर तुमी फुडें व्हरचें म्हूण सांगलें जाल्यार तेय एक पांयाचेर तयार आसतले. डेफिनेटली म्हाका पूर्ण विश्वास आसा मनोहर पर्रीकार तयार आसतलो. पूर्ण विश्वास. ऑब्जेक्शन आसचें ना. कारण पार्टी ही ते आमचे सर्वोपरी आसा. इंडिव्हिज्युअल आमी मागीर दोगी जाण आसतले. हय. ह्या हाजेर खूब महत्वाची मुलाखत आमी हांगा सोंपयतात. मेजर गजाली सांगल्यात, मेजर स्टेटमेंट्स केल्यात आनी त्या हाजेर फाल्यां पक्षान जर मुख्यमंत्री जा म्हळें जाल्यार आपूण ती जबाबदारी स्विकारतलो अशें पयले फावट इतले महत्वाचे स्टेटमेंट श्रीपाद भाऊन केला. खबर आहा इलेक्शनात सगळें चल्लां आनी तातूंत तुमी बिजी आशिल्ले तरी आसतना आयले आनी आमकां ही इतली बरी मुलाखत दिली. भाऊ थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग. थँक्यू.